थंयच्यान कन्फ्युजन स्टार्ट जालें. कन्फ्युजन डिफेक्टर घेतला तेन्नाच्यान चालू जालें. डिफेक्टर घेतला तेन्ना डिफेक्टर घेतला हे ते पार्ट म्हणटात आपणे पक्षाक घेतलो, आपणे कितें तिकीट दिली काय म्हणून. आमी पयलीं अंडरस्टँड करपाक जाय लोकांनी आनी आमी सगळ्यांनी आनी हे विजयानूय आनी प्रत्येक लिडरान की आमी अलायन्स कित्याक करता. अलायन्स इज द पावर. अलायन्साचो कॅन्डिडेट म्हणून जिखतलो म्हणून आमी अलायन्स करता. आतां जिखपाक लागून अलायन्सूय जाय आनी डिफेक्टरूय जाय जाल्यार तोय कंडिशन घालपाक जाय आसलें पयलींच. नो, इट इज नॉट ओन्ली अलायन्स. अलायन्स प्लस डिफेक्टर इज द विनींग फॉर्म्युला म्हणून सांगपाक जाय आसलें. तें सांगूंक ना न्हू. आमकां दिसलें कितें अलायन्स इज द विनींग फॉर्म्युला, पूण विजयाक लागून अलायन्स प्लस डिफेक्टर इज द विनींग फॉर्म्युला. आनी तो फॉर्म्युला घेवन तो फुडें वयता जो आमी घेवपाक शकना, जे आमचे कडेन डिस्कस जावंक नासलें. आनी जेन्ना आमी उलयताले वांगडा टेबलार तेन्ना एकूच चिंत्ताले की बाबा क्लीन कॅन्डिडेट लोकांक दिवपाचो, बरो पर्याय दिवपाचो, गोंयांक लागून गोंय राखता तसले दिवपाचे. आमी डिसायड करूंक नासले लँड डिलरांक दितले, डिफेक्टरांक टिकेटी दितले ना डिफेक्टरांक भितर घेतले, तांकां फुडलो वे आवट करून दितले. ह्या फावटी झेडपीक आमी फक्त टेस्ट करतले, लोक आमकां मतां मारता काय ना डिफेक्टराक घेवन. जसो मारता जाल्यार फुडें लोकांक विनिबिलिटीच्या नांवाचेर डिफेक्टरांक घेवन सगळ्यांक टिकेटी वाडपाचे. बीजेपीचेर कोण नाराज आसा लिडर त्या लिडरांक घेवपाचे आनी एक आपलो एक बरो स्ट्रॉंग म्हणून दाखोवपाचो एक आपलो ग्रूप जाला म्हणून आनी तांकां जिखोवन हाडपाचे आनी वांगडाच होलसेल बीजेपीक विकपाचो हो प्लॅन आसा.